नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. रुची उत्तर कन्नडाची हंतू आज हांव फण्णां पल्लो हाच्या बद्दल एक दोन रेसिपी घेवन आयला. फण्णां पल्लो हो रोग प्रतिकार शक्ती वाडयतके. तदनंतर दोळ्याक बरे, वजन ताज्यान कमी जाता. सद्दां सकाळी 4 पान खाल्यार पुरो अशी पुराय आमी वताची. सद्दां सकाळी 4 पान आमी 4 दिवस खाता कडी उडगास उरना आणि ते तितले रुची बी जायना. आता रुचीकर न्हू कसले केल्यार ते खावचे जाता म्हणून ताका तरीक हांव एक सांगता म्हळ्यार आमी सद्दां ताक पिता दनपार जेवणा वेळार. तेन्ना बरो 5 फणा पालो आमगे घरा आजूबाजू झाडान जाल्लो उरता, ना जाल्यार भायर मार्केटा बी मेळटा. तो फण्णां पालो हाडून बरो करून धुवन घेवचो. धुयन आपणे तो ओट्टू काड्डीसान काडचो पान्न ओट्टू. ती पान्न मिक्सरा घालची. ताका रोस काडका लेगी अशी सुके वांटल्यार रोसू येना. थोडे उदक घालचे, थोडे मोठे मीठ केन्ना बरें. बारीक मीठ पटक्कन कसले पेरा बिरा लावचुले अशी खावीत जाल्यार आमी हांगा करावळी प्रदेशान राबतल्या लोकांना मोठ मीठ वापरल्यार बरें. त्या खातीर मोठ मीठ आनी थोडे हिंग घालून ते मिक्सरार फिरोवचे. बरे ल्हान जावर का 1-2-3 पण फिरोवन घेवचे. ताचे नंतर एक पेल्यान तूं ग्लासान तूं बरे करून गाळून घेवचे. 5 रोसू येता. तो रोसू कितलो आसा तितलोच ताक घालचे आणि ते आमी एक 11 घंट्यार तान लागली म्हणून बी पिवीत, नाजाल्यार दनपारच्या जेवणा वेळ घेवीत. तेज्यान आमगेले त्वचा स्किन बी बरी जातके. हो प्रयोग करून पळया. आता फण्णां पल्ला विशय आयले नंतर म्हाका आनीक याद येता. आमी करावळी प्रदेशान राबतले लोक. प्रत्येकाल घर माड्यार उरता, नाजाल्यार तोट उरता. दुट्ट तिवन नाल्ल हाडल्यार आमी बरे विंचून हाडताचे. जाल्यार तोटा जाल्ले घराकणी जाल्ले नाल्लांतू थोडे नाल्ल वायट येताचे. पुराय कुशील नाल्ल जाल्यार तो काडून उडोवका. बेगीन वायट जावचे आयलो तो पळयत आमी ताका बरे कांतून घेवन भाजून तेजे बरशी तांबडी मिरसांग मेरी बेडगी घालची. आमी तुमी खंयची वापरता ती घालची आडना. तांबडी मिरसांग चडतो जितले सोय आसा तितले फणा पालो आणि थोडे हिंग घालून बरे करून भाजून घेवचे. आणि कडी ते बी तुमी ग्राइंडरार घाल्यार जाता. साना उरले थोडे उरल्यार मिक्सरार घालून थोडं उदक घालून चटणी वांटका. ती चटणी जिवाक भारी बरी. एक 3-4 दिवस ती उरता, वायट जायना आणि रुचीक बरी जाता. शीताक तूं ती चटणी घेवन जेवीत आनी कसं नाही जाय म्हणना. आरोग्यवर्धक, कमी काम आणि रुची खाणं. त्या खातीर तुम्ही फण्णां पाल्लो अशी करून वापरल्यार आमकां आरोग्याक बरें. आमी दाळी तोयाक म्हण खंयचे रांदईक म्हण फण्ण घालताची कोळंब्याक. तो फण्णां पालो येता पण तो आमी खायनाच पळय. जास्त करून लोक जेवकाले फण्णां पालो सायडा काडून दवरताचे. मिरसांग एक वाटेन काडून दवरचे अभ्यास आसा. फण्णां पालो मिरसांग कसं आशिल्ले ते काडटा आमी तोयांतले. तर हे अशी रोस करून नाजाल्यार वांटून घेतल्यार ते आमगे पोटा वता आणि जिवाक बी बरें. तुमी करून पळया. बरे रुचीची एक जेवणाक तुमकां पदार्थ मेळटलो. धन्यवाद.